ओल्ड बिल्डिंगे परत ही आनी एकदां सेकंड टायम हे कोसळ्ळी हेजेर आतां कितें ऑप्शन हे हाजे केलें ऑप्शन म्हणजे बिल्डिंगे टेक्निकल रिपोर्ट घेवन डिमॉलिश करपाचे. कलेक्टरान ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा. कलेक्टरान सांगलां आयडेंटिफाय करपाक आयल्या, जॉयंट इन्स्पेक्शन जालां, थोडे जाणां आयडेंटिफाय केल्या. फक्त ते आतां PWDक हँडओवर PWDन एस्टिमेट काडपाचें, टेंडर करपाचें आनी उडोवपाचें. आतां हे फाल्यांच्यान ओपन उरपाचें काय बंद ना हे स्टेरकेज बी ते सील करतले. वयर वचपाक कोणाक दिवपाचेंच ना. आतां सकयलें हें पयलीं फाल्यां सगळें उडोवचें पडटलें, हें लिफ्ट करचें पडटलें. कलेक्टर फाल्यां म्हजे कोतान हें सगळें कोणाक घालून कारण हें पडपाक शकता केन्नाय परतें. थंय त्या बिल्डिंगेचें केलां पळय बँक ऑफ बरोडा कडेन, तशें हेंय सगळें उडोवन लिफ्ट करचें. रोड बी कितें क्लोज करपाक जाय कित्याक लोकांचे काम करता आसतना एक वेळा कितें बॅरिकेडींग करात. बॅरिकेड केल्यार जाता न्ही. बॅरिकेड केल्यार हें तुका ब्रेकर घेवन उडयन जाल्यार थंयच पडटलें न्ही. अर्जंट बेजीस हे काम जातलें फाल्यां चालू केला ताणें ऑलरेडी. मागीर तो कलेक्टर काली पयलीं ते सीएमाची मिटींग जाली पळय, त्या मिटिंगेक तिणें सांगलां पळय जाता इतले बेगीन आमी प्रोसेस करता. PWDक इन्स्ट्रक्शन दिलें. फाल्यां बॅरिकेड्स बी घालतले काय हय ते आतां येतले. म्युन्सिपाल्टीचे लोक येता. म्युन्सिपाल्टीचो ज्युनियर इंजिनियर येता, लोक येता. आतां ते पयलीं इमिजिएटली सगळें साफ करता. फाल्यां सगळें मागीर बॅरिकेडींग पावले असते गटाकडे परत आम्ही रात्री पहिली तो ही जशी झाली सर ही फुडली जी आहे ही असं पळय ही जशीच या सायडीन कशी फाटल्या तरी मागीर फक्त या सायडीन आतां वयर वचपाक कांय ना वयर हें फाल्यां फायर ब्रिगेडीक हें उडोवपाक फायर ब्रिगेडी उडोवपाक आतां सांग तुमी काडा बरोबर कोणाकी कॉन्ट्रॅक्टरा हांवें तुका सांगिल्लें कॉन्ट्रॅक्टर फक्त जर पेंटाळाचेर दवरा तेका करून